तू घासाड्यान म्हणटा मरे खंयसर घासाड्या सांग आतां असता तू सगळो कचरो उडयताय हो म्हणटा आपूण गांवसा वाड्या वयलो कळ्ळें मिस्टेक केला मरे भर तर चावी घेतले ते टेन्शन घेतले तू आपय कोणाक आपयता तो आपय इन्फ्लुअन्सर जाय रे म्हाका सोड रस्ते कुशीक कोयर उडयतना व्हिडिओ व्हायरल जालो कोयर उडयतल्याचेर FIR जाली आणि लजेन कोयर उडयतल्यान स्वताचेर पिस्तुलाची गुळी घालून आत्महत्या केली ही घडणूक गांवसवाडो म्हापशेची सोंपला तो सॅम्युअल डी ब्रागांजा 23 वर्सां पिरायेचो तरणाटो कारण सिंगल गार्बेजी खातीर तेजो सोशल मिडियाचेर एक पोस्ट व्हायरल केलो आनी तो व्हायरल करतना कोणें केला पळय ताणें आपलें तोंड दाखोवंक ना ताका व्हायरल केलो एक भुरगो इनसंट ह्या म्हाज्या गांवसडचो आनी तो भुरग्याक आमच्या वाड्या वयले विचारशी बाबा हो कोण ताका वळखचें पासून ना कारण तो मिसाक पासून गेलो जाल्यार आपल्या घरान वयता समतत काडून कारण कोणच्या भुरग्या वांगडा ना कांय ना आयज ताका खंय म्हणटात ती आतां हांव येयना फुडें हांव कांय उलयना पुलीस स्टेशनाचेर बी आनी सोशल मिडियाचेर उलयना हांव एकूच सांगूंक सोदता कारण तो व्हिडिओ व्हायरल केल्या उपरांत तेंच्या वायट गोश्ट कितें घडल्या घरान तो म्हणटा हेची आवय कितें म्हणटा की ताका पुलिशेन व्हरोन दवरलो 3 वरां आनी आमकांय सांगना म्हणटा कितें 3 वर्सां 3 हें दवरलो वरां दवरलो आनी ताका सांगपाक लागलें तुका स्टेट सोडची पडचें ना 3 दीस कंटिन्यू आपयता कंटिन्युअसली जाल्यार कितें तो भुरगो भियालो की तेणें अजून भायर पावल काडूंक नासलें आतां कोण भोंवन येयल्लो कितें मस्ती करून येयलो ताका तें कांय नासलें तो भुरगो इनसंट म्हणून हेका कांय खबर ना बाबा खंय करूंक आनी कितें करूंक तेणें आपलो जिवाचो घात करून घेतलो मजगती व्हायरल करपी 8 गुन्यांव नोंद जाला कारवाई जातली म्हूण SP सांगता आमकां एक कंप्लेन आयली की ते गार्बेज एक वायट व्हिडिओ व्हायरल कोणा तरी व्हायरल घातलो व्हायरल आनी तितून आमी तेजे हे पळयताले एग्जामीन केले आनी तितून सगळे दिसताले सो आमी तितून एक आमी नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्ट म्हणतो तिका आमी कसो रजिस्टर केलो तर मागीर ताजी 35 नोटीस बी ताका आमी धाडलो मागीर अरावंड 1:32 o'clock तेन्ना आमकां कॉल आयलो आमच्या पुलिशेन दॅट ही हॅज गनशॉट म्हणून कितें अशें आयलें म्हणून मागीर तेजी UD आली मागीर सेकेंड अननॅचुरल डेथ केस आमी रजिस्टर केला म्हापसा पुलिसान तेजे इन्वेस्टिगेशन हांव आयिल्लो म्हाका पळोवपाक विजीट करपाक See, it is a very unfortunate incident that has taken place. This is not the first time somebody has been caught on camera, and it is not the first time somebody has been charged with an FIR. हेजे पयलीं जायते ड्रायव्स चालू आसले, हेजे पयलीं जायते इश्यूज जाल्ले, but this is the first time that something like this has happened. हांव त्या केसीची डिटेलान चवकशी करपाक लायता कितें आहा ती ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट